नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आयज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत घेतले कांय म्हत्वाचे निर्णय. केंद्र सरकारान जुटाच्या एमएसपीन घातली वाड. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी पत्रकारांक दिली बसकेविशीं सविस्तर म्हायती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्लींत विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर बूथ स्तराच्या कार्यकर्त्यां सयत सादलो संवाद. मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यावळी अंतर्गत कार्यकर्त्यांक जैताचे दिले मंत्र. केंद्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी वास्को हांगा आयोजीत कार्यावळींत उड्डाण पुलाचें केलें उक्तावण. रस्तो निर्माण प्रक्रियेंत जाल्ल्या विसंगतीचेर चवकशी करची अशी केली मागणी. सुरवेक गोंयच्या येरादारी विभागान नोंद केले हजारांनी नेम उल्लंघनाचे प्रकार. 20 दिसां भितर नोंद जाल्ल्या 15,625 उल्लंघनापैकी 14% आसात पणजेन नोंद. आयज सावन कोलकाताच्या ईडन गार्डन्स खेळा मैदानाचेर जातलो भारत आनी इंग्लंड पंगडा मदीं T20 खेळा मेळाव्याचो पयलो खेळ. खेळा माळेंत दोनूय पंगडा मदीं जातले 5 T20 खेळ. आता खबरो विस्तारान. आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेन देशाच्या हितान कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतले. हातूंत शेतकारांक आधार दिवपा हेतान एमएसपीन म्हळ्यार किमान आधार मोलांत वाड तशेंच भलायकी मळार कांय खासा तरतुदीची घोशणा सरकारान केली. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी मंत्रिमंडळान घेतिल्ल्या निर्णयाची म्हायती दितना केंद्र सरकारान जुटाच्या एमएसपीन वाड करून दर क्विंटला फाटल्यान 5,650 रुपया मोल दवरपाचें थारायलां अशें सांगलें. ह्या निर्णयाक लागून उत्तर पूर्व भागांतल्या जूट वेवसायान आस्पावीत सुमार 40 लाख शेतकार घराब्यांक आधार मेळटलो अशी गवाय मंत्री पीयूष गोयल हांणी दिली. जूट के एमएसपी के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार जितने हमारे किसानों के प्रोडक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण आइटम्स के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सीएससीपी द्वारा जो रिकमेंडेशन आती है उसके हिसाब से बढ़ाते रही है. और जब से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि 50% लागत से ज्यादा हम एमएसपी को निर्धारित करेंगे, उसको 100% पालन किया गया है. और इस वर्ष 2025-26 के सीजन के लिए रॉ जूट की एमएसपी इसी आधार पर लगभग 6% बढ़ाई गई है. तशेंच केंद्र सरकारान राष्ट्रीय भलायकी मोहीम 5 वर्सां खातीर वाडोवपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती मंत्री गोयल हांणी दिली. हे विशीं सविस्तर उलयतना देशांत 1,72,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित केल्ल्याची खोस मंत्री गोयल हांणी उक्तायली. आज दिया गया वो था नेशनल हेल्थ मिशन को आगे भी चालू रखने का. 5 साल के लिए नेशनल हेल्थ मिशन को आगे कंटिन्यू करने का आज अहम फैसला कैबिनेट ने लिया है. एक बड़ा अच्छा संजोग है कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में बनाने के लिए जो प्रयास किया, उसमें 2023-24 तक 1,72,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेंटर्स खुल चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज दिल्लींत 5 फेब्रुवारी दिसा जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर दिल्लींतल्या बूथ स्तराच्या कार्यकर्त्यां सयत संवाद सादलो. नमो एपाच्या माध्यमांतल्यान सादिल्ल्या ह्या संवादांतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कार्यकर्त्यांक वेंचणुकेंत यश मेळोवपाचे मंत्र दिले. तशेंच तांणी दिल्ल्या संदेशांत तांणी कार्यकर्त्यांच्या साबार समस्या आनी प्रश्नांचें निवारण केलें. प्रधानमंत्र्यांच्या संवादाविशीं पत्रकारांक म्हायती दितना भाजपा फुडारी यासीर जिलानी हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे देशांतल्या ल्हान वर्गांतल्या लोकांकडेन लेगीत थेट संवाद साधून भाजपाचे जैत निश्चित करत आयल्या अशें सांगलें. कि मेरा बूथ सबसे मजबूत
पे जो आज प्रधानमंत्री ने चर्चा करी है वो जमीन पे जो जनहित जन कल्याणकारी योजनाएं वो देते हैं और जो जमीन पे जनमानस उसको महसूस करता है ग्रहण करने के बाद उसको जो फील होती है वो लोग उनके साथ उन लोगों ने संवाद किया है और इस संवाद से इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से नीचे तक के लोगों की अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है उससे भी कनेक्ट है और ये मैसेज खास करके दिल्ली इलेक्शन में बहुत बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया है। आने वाले 5 तारीख को मुझे बिल्कुल विश्वास है कि दिल्ली की जनता जब निकलेगी तो भारतीय जनता पार्टी के बटन पे मुहर लगाएगी और 8 तारीख को हमारी सरकार बन जाएगी और आपदा का यहाँ से विदाई हो जाएगी। आज सरकारान चलयांच्या सुरक्षा आणि शिक्षणा खातीर राबयल्ल्या बेटी बचाव बेटी पढाव येवजणेक 10 वर्सां पुराय जाता। ह्या निमतान नवी दिल्ली हांगा खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली। हे कार्यावळीक केंद्रीय बायलां आनी भुरग्यां उदरगत मंत्री अन्नपूर्णा देवी तशेंच केंद्रीय भलायकी मंत्री आनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हांणी वांटो घेतलो। कार्यावळीन उलोवप करतना केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हांणी चली भुरग्यांची सपना आनी अपेक्षांक नेट दिवप हे भाजपा सरकाराचे ध्येय जावन आसा अशें नमूद केलें। यह बहुत जरूरी है कि हम एजुकेशन को भी महत्व दें, शिक्षा को महत्व दें, क्योंकि ये कुरीतियां ऐसे नहीं आई। ये हमारा देश और मैं बच्चों को बताना चाहता हूं, हमारी जो कॉलेज स्कूल से आई हुई बच्चियां हैं, इस देश को कभी भी हमको हीनता से नहीं देखना है। हम गौरव में इतिहास है हमारा। हमारे देश में महिलाएं फिलोसोफर्स हुई, महिलाएं राजा बनकर के उन्होंने राज किया। महिलाओं ने अध्यात्मवाद में अपने आप को लीडरशिप के रूप में एस्टैब्लिश किया। स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स, लीडर्स, ये हर रूप में हमारी महिलाओं ने लीड किया है। लेकिन ये हमारे सदियों की गुलामी ने हमको तकलीफ में डाला। सदियों की गुलामी उसने हमको तकलीफ में डाला। तशेंच देशाच्या उदरगतीक खरो नेट हाडपा खातीर देशांतल्या बायलांची एकंदरीत उदरगत करप महत्वाचें आसा अशी गवाय केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी कार्यावळींत उलयतना सांगलें। मेधावी छात्राओं को सम्मानित भी करेंगे, युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे और जेंडर इक्वालिटी की पहल को आगे बढ़ाने में समुदायों को शामिल भी करेंगे। बाइक रैलियों से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक हर जिला जेंडर एम्पावरमेंट के माध्यम से राष्ट्रीय प्रगति में अपना अमूल्य योगदान भी देगा। आयज उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आपल्या 54 मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळा सयत प्रयागराज हांगा आयोजीत महाकुंभान भेट दिवन थंय एक खासा मंत्रिमंडळाची बसका घेतली। ह्या वेळार बसकेंत उत्तर प्रदेशा खातीर मंत्रिमंडळान कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतले। ह्या वेळार उत्तर प्रदेश सरकारान राज्यांत नवे वैजकीय महाविद्यालय उबारपाची घोषणा केली। तशेंच राज्यांत कनेक्टिव्हिटी वाडोवपा हेतान वेगवेगळ्या प्रकल्पांची तांणी घोषणा केली। पीपीपी नोट पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के प्रदेश के अंदर 62 आईटीआई को 5 सेंटर ऑफ इन्वेंशन एंड इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के बारे में भी एक नए प्रस्ताव को, जो एक प्रकार का हब एंड स्पोक मॉडल होगा और मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम के साथ सहमति भी आज मंत्री परिषद ने यहां पर इस प्रस्ताव को भी दिया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर एक अभियोजन डायरेक्टरेट की घोषणा की भी व्यवस्था मंत्री परिषद ने उसको अपनी सहमति दी है और प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे, इन 3 महत्वपूर्ण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तीनों के बॉन्ड जारी होंगे। त्या
हे उपरांत मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ सयत हेर मंत्रिमंडळाच्या वांगड्यांनी त्रिवेणी संगम हांगा पवित्र स्नान केले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय महामार्ग आनी येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी काल वास्को हांगा आयोजीत कार्यावळीन राज्यान उबारिल्ल्या भारतांतल्या पयल्या कवर्ड फ्लायओव्हर कम केबलाच्या आधाराचेर आशिल्ल्या पुलाचें उक्तावण केलें. हो पूल रवींद्र भवन वास्को ते एमपीटी मेरेन रस्तो जोडटा. त्या भायर तांणी गोंयांत उबारप आशिल्ल्या 6 नव्या राष्ट्रीय महामार्गांचो बुनियादी फातर बसयलो. ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार, येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो, थळावे आमदार संकल्प आमोणकार, कृष्णादाजी साळकार तशेंच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे हेर मंत्री, मुखेल सचिव डॉ व्ही कांडावेणू तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. कार्यावळीन उलोवप करतना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलें की रस्त्या प्रकल्पांनी कांय विसंगती आसा तशेंच रस्त्यांची रुंदाय चुकीची आसा तेन्ना मुखेलमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून हे विशीं सविस्तर चौकशी करची अशें सांगलें. फ्लायओव्हर फ्रॉम एमईएस कॉलेज जंक्शन टू बॅगमालो जंक्शन and 4 lane VUP at Puninagar junction on NH 566 हे 4 किलोमीटरची किंमत 472 कोटी रुपये आहे. माझ्या मुख्यमंत्र्यांना आणि मुख्य सचिवांना विनंती आहे की मी या रस्त्याचं जेव्हा निरीक्षण करतो तेव्हा या रस्त्यामध्ये काही सरकारी लोकांनीच अतिक्रमण केलं असं माझा डाऊट आहे. कारण त्याची विड्थ काही बरोबर नाही. आता हे काम करण्याच्या आधी हा रस्ता तुम्ही निवडून घ्या आणि आपल्या रेकॉर्ड प्रमाणे जे असतील त्यांना नोटीस द्या आणि ते पाळायला लावा आणि त्यांनी जर मुदतीत नाही पाळलं तर मूळ लावून मी पाडून घेण्याची व्यवस्था करून देऊ. त्याला मोजून घ्या एकदा. काल वास्को हांगा उड्डाण पुलाच्या उक्तावण सुवाळ्यान उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या फुडारपणा खाला राज्यान महामार्गाच्या विस्ताराक सुरवात जाली अशें नमूद केलें. तशेंच पत्रादेवी ते पोळे हांगा नवो राष्ट्रीय महामार्ग उबारून राज्यांतल्या गांवगिऱ्या पर्यटनाक उर्बा दिवपाक सरकार यत्न करता अशी माहिती लेगीत तांणी दिली. आमी म्हणटा की शहरांतले कंजेशन कमी जावपा खातीर म्हणजे फ्रॉम पत्रादेवी टू पोळे हे म्हणजे रिमोट एरियेंतल्यान गांवांतल्यान जोडपाची अशी संकल्पना गडकरीजींची आसा. ती संकल्पना मांडटा आसतना फॉरेस्ट आणि मायनिंग हाजो प्रॉब्लेम येता पण ताजेरूय सोल्युशन काडपाची अशी त्यांची इच्छा आसा. तांच्यांनी म्हटलां की तो रोड जर अप्रूव्ह जालो जाल्यार सबन तो आमी नॅशनल हायवे म्हणून घेता आणि पुराय तो तुमकां करून दिता. बट ताज्या खातीर आशिल्ले थोडेशे जर हर्डल क्लियर जाले जाल्यार तोय रोड हो आमकां एकंदर गोंयांतलो पॅरलल रोड फ्रॉम पत्रादेवी टू पोळे हेका आनी एक पॅरलल रोड म्हणून अस्तित्वात येतलो आणि गोंय हे रुरल सायडींतल्यानूय बी खूप मोठ्या प्रमाणात वाडपाक शकतले. गोंयची उदरगत जी आमी म्हणटा की टुरिझम बेल्टांतल्यान जावपाक जाय ती अजूनही रुरल सायडीत अशा पद्धतीची टुरिझम डेव्हलपमेंट खूप मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकतली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी काल आपल्या गोंय भेटेर पर्वरे हांगा आयोजीत एका खासगी प्रकल्पाच्या उक्तावण सुवाळ्यान वांटो घेतलो.
हस्तकला आणि हातमागाचेर आधारीत या प्रकल्पाची सुरवात नामनेच्यो फॅशन डिझायनर रितू बेरी हांणी केल्या. कार्यावळीन गोंयचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे लेगीत वांटेकार जावन दोनूय फुडाऱ्यांनी गोंयचें नांव संवसारीक पांवड्यार व्हड करपी केलो. कार्यावळीन उलोवप करतना गोंयच्या तरणाट्यांक हस्तकला आणि हातमाग मळार कुशळटाय दिवची अशें मंत्री गडकरी हांणी रितू बेरी हांकां आव्हान केलें. Tourism point of view, the international attraction of Goa is because of its nature. Now I am just making one viewer gallery on Juari Bridge. There will be 2 capsule lit and you can see Goa from the top point. So because that all people are coming from the world here, and that is to be the beauty of Goa. Everyone also very much like Goa. I always dream about me that I should have one house in Goa. But the problem is that a lot of people from Delhi and different part of the country coming here, and no one like it because it is also a big problem. Because the more population, more vehicles, we have more problems. This is to be experienced in Mumbai and Delhi also. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नवी दिल्ली हांगा केंद्रीय मंत्री भुपेंद्र यादव आनी निर्मला सीतारामन हांची भेट घेतली. ह्या वेळार मंत्री भुपेंद्र यादव हांच्या सयत मुखेलमंत्र्यांनी दर्यादेग वाठार वेवस्थापन आराखडो 2019 बेगोबेग निश्चित करचो अशी मागणी केली. तशेंच वेस्टर्न घाट इकॉलॉजिकल सेन्सिटिव्ह कांय गांवांची नांवां काडून उडोवचे खातीर लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी मागणी केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या सयत जाल्ल्या बसकेंत हालींच गोंयांत जाल्ल्या 16व्या आर्थीक आयोगाच्या बसके वेळार गोंय राज्यान केल्ल्यो मागण्यो पुराय करच्यो हे खातीर मुखेलमंत्र्यांनी शिफारस केली. नव्या वर्साच्या सुरवेकूच पयल्या 20 दिसां भितर गोंयांत वट्ट 15,625 येरादारी नेम उल्लंघनाच्यो कागाळी नोंद जाल्या अशी माहिती उत्तर गोंय येरादारी अधीक्षक प्रभू शिरवयकार हांणी पत्रकारांक दिली. हातूंत 14% म्हळ्यार 2,300 प्रकरणां राजधानी पणजे नोंद जाल्या. 15,625 प्रकरणां 347 सोरो पिवन गाडी चलोवप, 951 अतिवेगान वाहन चलोवप जाल्यार 2,675 हेल्मेट न वापरिल्ल्या बद्दल, 372 वाहन चलयतना मोबायल वापरिल्ल्या खातीर चलनां जारी केल्यात अशी माहिती पुलीस अधीक्षकांनी दिली. स्मार्ट सिटी वर्क थंय जावपाक जाय काम, पूण ताका लागून डिगिंग जाल्ल्या कारणान जावं काम चालू आसल्या कारणान पार्किंग स्पेस मातसो कमी जाला आनी लोक डबल पार्किंग जावं ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पार्किंग जावं खंयी गाडी पार्क करता आनी वता. पॉसिबल आसा पणजेकारांक जाल्यार ज्यो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टा अंडर ज्यो केटीसीन बसी हे केल्या, हांव तांचे कडेन आतां उलयला. 48 बसीस तांच्यो इन पणजे सिटी भितर तांणी बसी घेवच्यो, जावं गाडयेचो प्रयोग मातसो कमी करचो. टोटल सध्या पणजे ट्रॅफिक सेलांटी जानेवारी पर्यंत 15,625 वायलेटराचेर आमी एक्शन घेतिल्लें आसा. हातूंत स्पेसिफीक आमी स्ट्रेस दिला की जे डबल पार्किंग आनी हें करता, मल्टी लेवल पार्किंग आसा तांणी थंय पार्क करचें, ईडीसी पार्ट ऑफ थंय पार्किंग आसा थंय पार्क करचें, पणजी मार्केट बेजमेंट पार्किंग आहा थंय पार्क करचें. दिवचल पालिका मंडळाचे नवे अध्यक्ष म्हूण विजयकुमार नाटेकार हांची नेमणूक जाल्या. आदले अध्यक्ष कुंदन फहारी हांच्या राजीनाम्या उपरांत आयज नाटेकार हांणी नवे अध्यक्षपदाचो भार स्वीकारलो. पत्रकारांकडे उलयतना आपल्या कार्यकाळान दिवचलेक प्लास्टीक मुक्त करप हे आपले ध्येय आसतले अशी गवाही दितना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि आमदार चंद्रकांत शेटये हांच्या फुडारपणाखाला पालिका वांगड्यांच्या सहकार्यान दिवचलच्या उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत करपाचे उतर नवे नेमून आयिल्ले पालिका अध्यक्ष नाटेकार हांणी दिले. भारतीय जनता पार्टीन अशें केलां की खंयचोय कार्यकर्तो प्रामाणीकपणान काम करीत जाल्यार तेका तिकीट मागपाक आनी कितें करपाक वचपाची गरज ना. एकूच ध्येय आसा की बरें काम करपाचें, सगळ्या बरोबर रावपाचें आनी सगळे नगरसेवक नगरसेविका म्हाज्या बरोबर आसतले आनी तशेंच दिवचलची कामां करपाक आमी म्हाजें पयलें उद्दिश्ट अशें आसा की प्लास्टीक मुक्त म्हणजे सिंगल यूज प्लास्टीक हे दिवचल झिरो जावंक जाय.
म्हणून म्हाका सगळ्यांचे हांव सहकार्य घेतलो. मागीर बाकीचे कंपनी आसा, बँक आसा, तांकां पिशव्यो शिवप अशें करतलो. दुसरी आमचो गार्बेज प्लांट आसा तो दिवचले, म्हणजे जो प्लांट आसा तो सबंद गोंयांत नंबर 1 तो आनीक बरो करप आनी थंय पिकनीक स्पॉट करप, म्हणजे लोकांनी इस्कॉलाच्या भुरग्यांनी थंय पिकनीक कशी करून वाडदीस करून येवप अशें म्हणून म्हाजे करपाची एक इच्छा. म्हणून हांव कितें करतो, हे सगळे पाठपुराव आमदारा कडेन करतो आनी आमदाराची म्हाका साथ आसा. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नॅशनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. कर्नाटकाच्या येल्लापूर तालुक्यात जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातांत 14 लोकांक मरण आयले जाल्यार हेर 16 लोक जखमी जाल्यात. अरबल घाट हांगा जाल्ल्या ह्या अपघातांत 40 लोक फळां आनी भाज्या सयत प्रवास करताले. घाटाचेर ट्रक उलटिल्ल्या ट्रका पोंदा अडकून लोकांक मरण आयले. तशेंच दुखापत जाल्ल्या प्रवाशांक हुबळीच्या किंग्स हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्यात. मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या हांणी ह्या अपघाताविशीं दुःख व्यक्त केलां. देशांत मेंदूच्या दुयेंसांत वाड जायत आसा हाचे विशीं गंभीरतायेन विचार करपाक जाय अशें भलायकी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव हांणी राष्ट्रीय उलयतना सांगलें. ह्या संमेलनाचे हेत देशांत स्ट्रोकाची प्रकरणां हाताळप आनी स्ट्रोकाविशीं जागृताय करप असो आसा. ह्या वेळार स्ट्रोकाविशीं 2 रिपोर्ट लेगीत जारी केल्यात. We have various strategies under the Ayushman Bharat for the purpose. A lot of research is also being done by the Department of Health Research and ICMR to develop stroke care pathways with the research and innovation strategies that we have. And by developing good stroke care packages under the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana scheme, I'm sure we will be able to tackle the problem of stroke. रांची हांगा जावपी बायला हॉकी लिगान मंगळारा जाल्ल्या खेळान ओडिशा वॉरियर्सान सुरमा हॉकी क्लबाक 2-0 अशें हारयले. ओडिशा वाटेंतल्यान पेनाल्टी शूटआउटान सोनिका आनी कॅथलीन नॉक्सान गोल केले. आयज कोलकाताच्या इडन गार्डन्स हांगा सांजेच्या 7 वरांचेर भारत आनी इंग्लंड पंगडा मदीं जावपी 5 खेळाच्या T20 खेळा माळेचो पयलो खेळ जातलो. बोर्ड गावस्कर सर्तीन ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडा आड मेळिल्ल्या अपेसा उपरांत भारतीय पंगड इंग्लंडाच्या आड 5 T20 जाल्यार 3 एक दिसाचे खेळ खेळटले. भारतीय पंगडाचे फुडारपण सूर्यकुमार यादव करतले. तशेंच ह्या सर्तीन भारताचे गोलंदाज मोहम्मद शमी हांकां पंगडान परत अस्वावीत केला. कोलकाता उपरांत फुडले खेळ चेन्नई, राजकोट, पुणे आनी मुंबय हांगा जावपाचे आसा. ह्या माळ्यांतलो निमणो खेळ 2 फेब्रुवारी दिसा जातलो. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां.
खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट पळया मुखेल खबरो. आयज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेन घेतले कांय म्हत्वाचे निर्णय. केंद्र सरकारान झुटाच्या एमएसपीन घातली वाड. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी पत्रकारांक दिली बसकेविशीं सविस्तर माहिती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्लीन विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर बूथ स्तराच्या कार्यकर्त्यां सयत साधलो संवाद. मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यावळी अंतर्गत कार्यकर्त्यांक जैताचे दिले मंत्र. केंद्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी वास्को हांगा आयोजित कार्यावळीन उड्डाण पुलाचे केले उक्तावण. रस्तो निर्माण प्रक्रियेत जाल्ल्या विसंगतीचेर चवकशी करची अशी केली मागणी. नव्या वर्साच्या सुरवेक गोंयच्या येरादारी विभागान नोंद केले हजारांनी नेम उल्लंघनाचे प्रकार. 20 दिसां भितर नोंद जाल्ल्या 15,625 उल्लंघनापैकी 14% आसात पणजेन नोंद. आयज सावन कोलकाताच्या ईडन गार्डन खेळा मैदानाचेर जातलो भारत आनी इंग्लंड पंगडा मदीं T20 खेळा माळेचो पयलो खेळ. खेळा माळेन दोनूय पंगडा मदीं जातले 5 T20 खेळ. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचो एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि युट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.